कोडार आयआयटी प्रकल्पाक विरोध करपी एसटी भावांक गाकुवेत संघटनेन तेंको दिलो। सरकार फक्त एसटी भावांकूच टार्गेट करता असो आरोप गाकुवेत संघटनेचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकरान केला। आयआयटीच्या विशयाचेर सरकारान परतून एक फावट खोलायेन विचार करचो अशी मागणी गोविंद शिरोडकरान ह्या वेळार केली। ह्या वेळार गाकुवेत संघटनेचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले। सरकार आयआयटी हाडपाचो प्रयत्न करता। ही जी लोकॅलिटी आसा संपूर्ण ज्या जाग्यार आयआयटी येतली थंयसर आमचे गरीब एसटी बांधव हांचे कडेन ही जमीन आसा। ते ह्या जमनीचे मालक आणि जर तर हांगासर संपूर्ण जर नजर जर मारली जर जायत सगळी कडेन व्हड रूख वखदी झाडां शेती आणि दुर्मिळ अशी व्हडले रूख जे आसा ते हांगासर आसा। तेन्ना बायोडायव्हर्सिटीन समृद्ध अशें आसलेल्या ह्या गांवांत सरकाराक कशे तरेन आयआयटी हाडपाचें स्वप्न पडलें हें कळना। आज अशें दिसता की हे सरकार आमच्या एसटी लोकांच्या जीवार उठलेले आसा। वचत तें गोंयांत जर तुम्ही सावार जर नजर जर मारली जर जायत जाल्यार अशें दिसता की सगळे कडेन या सरकारान आमच्या एसटी बांधवांच्यो ज्यो जागा ज्यो आसा त्यो बळकावपाचो अच्छेद मांडलेलो आसा। तेन्ना आमी आमच्या गाकुवेच्या मार्फत सरकाराक एक शिटकावणी दिता की तुम्ही आमकां एसटी लोकांक ग्रहीत धरू नाका। आमकां गोंयांत भगवान बिरसा मुंडा सारखे उलगुलान करपाक वेळ लागचो ना। तेन्ना थोडे आमच्या बाबतीन गंभीर जायात आणि जे तुम्ही हांगासर आयआयटी हाडपाचो जो प्रयत्न करता ताचेर पुनर्विचार करा।